मुरगांवच्यो 32 बिल्डिंगो धोकादायक, 4 केन्नाय पडपाक शकता। बिल्डिंगो खाली करात म्हूण पालिकेन नोटीशी धाडल्यात। ह्या 4 बिल्डिंगाचे कितें तरी करचे म्हूण सीओन जिल्लो मॅजिस्ट्रेटाक बरयला। 32तल्यो 5 बिल्डिंगो स्वता पालिकेच्यो। त्या बिल्डिंगाचे इंजिनियरिंग कॉलेजीक इन्स्पेक्शन करूंक रिपोर्ट दिवंक लायला। प्रशासकीय एक्शन फक्त नोटीशी आनी लेटरा पुरतीच। We have identified 32 buildings which appears to be in a dilapidated conditions. Bailan dista त्यो सारक्यो मोडपाच्यो आसा पूण thereafter our inspection we have done and till now we have issued notices to the parties under section 190. Some have come forward and thereafter I have decided that 4 of the buildings are likely to collapse and they have been directed to vacate the structures. But still I have found that some of the people are still staying in these buildings. So these four I have sent to the district magistrate under disaster management South Goa to take needful action in the matter. Thereafter 2 buildings we have identified near police station like Pushpa Vasala building and Premavati building. We have directed them to either to demolish or take necessary action in the matter or to give us a stability certificate from the registered structure engineer. And 5 buildings we have identified of belongs to municipality. They are also in a dilapidated conditions. And we have asked the Goa Engineering College to conduct the site inspection and give the report accordingly. After the report, we will take necessary action in the matter for demolition of our buildings. फाल्यां जर अशें जर जालें हे नगरपालिकेक किंवा आनीक खंयच्या ऑथॉरिटीक जबाबदार धरतले अशें घडपाक जायना। लोकांनी आपले स्वताचे पावल उचलूंक जाय आनी हेचो तोडगो काडूंक जाय आनी आम जनतेक त्रास जावंक जायना किंवा कोणाचो प्राणी वचूंक जायना कित्याक कोणाचें आयुश्य हे सगळ्यात मौल्यवान वस्तू आसा तो सगळ्यांनी हेची खातरदारी धरूंक जाय। पावसान धोकादायक झाडां मारपाक जिल्लोधिकारी आनी मामलेदार ऑफिसान पंचायत आनी पालिकेक बेगोबेग परवानगी दिवंक आदेश दिल्यात म्हूण मंत्री सुदीन ढवळीकरान सांगले। कारण जर फॉरेस्टान झाडां मारपाक म्हूण परवानगी मागपाक गेले जाल्यार ते मामलेदार वा जिल्लोधिकारा कडल्यान परवानगी हाडपाक सांगतात म्हूण सुदीन उलयलो। सगळे जे डिपार्टमेंट हेड आसा फोंडा तालुक्यातले तांकां क्लियर इन्स्ट्रक्शन्स आसा। फॉर एग्जांपल ह्या दिसांत झाडां पडून खूब जाणांचें नुकसान जालां आनी फॉरेस्ट सांगता की मामलेदारान डेप्युटी कलेक्टर ऑर्डर दिना तो पर्यंत सगळी झाडांची एनओसी आमी दिवंक शकना आनी त्या खातीरूच सगळ्या डेप्युटी कलेक्टर असो किंवा मामलेदार ऑफिसांत जे कोण इन्चार्ज आसा तांकां क्लियर इन्स्ट्रक्शन्स आसा की पंचायतीच्या बॉडीन किंवा म्युनिसिपालिटीच्या बॉडीन अशी जी धोकादायक झाडां आसा ती डेप्युटी कलेक्टरा मार्फत ऑर्डर घेवन फॉरेस्टा कडेन दिवची जेणे करून पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट जे आसा आमचे रोड सेक्शन ही सगळी झाडां तुमकां जाय तशी कट करून दितले। फोंड्या सिवेजींचे काम सापूज बाबत जाला म्हूण रवीन फोंड्याचे मिडियाक पावसांत व्हांवते चेंबर दाखोवन आरोप केल्लो। फोंड्या तालुक्यांतल्यो सगळ्यो पंचायती पालिकांनी आधार कार्ड कॅम्प दवरल्यात। जुलय मेरेन सगळ्या तालुक्यांत आधार कार्डाची प्रक्रिया पुराय करपाचे सुदीनाचे टार्गेट। ह्या सगळ्या आमी जो आधार कॅम्प शेड्यूल फोंडा तालुका केला वीक नंबर 1 15 जून जो क्रांती दिन आसा त्या दिसाच्यान चालू जुलय पर्यंत संबंध फोंडा तालुक्यातलो जे आधार कार्डात मिस्टेकी जाल्या त्याचो जन्मदिवस ना एड्रेस चुकला नांव चेंजीस करपाक जाय हे सगळे जुलय पर्यंत सोंपोवपाचो कार्यक्रम आमच्या तर्फे आयोजीत केला आसा सरकाराच्या तर्फे। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।